मडगावचो आडसराचो कोयर व्हरून बाणावले उडयतात। याच संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी सोमारा मडगाव पालिकेच्या अध्यक्षा वांगडा बसका आपयली, पूण पालिकेच्या अध्यक्षान कामाच्या निमतान कूस मारले अशें वेन्झीचे म्हणणे। मडगावचो आडसरांचो कोयर बाणावले व्हरून उडयतात। ह्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हाणें हो कोयर काडून उडोवचो अशें सांगिल्लें, पण पालिकेन तो कोयर आजून काडून उडयल्लो ना। हे खातीर आतां वेन्झी बरोच तिडकला। सोमारा ह्याच विशयाचेर उलोवपाक वेन्झीन मडगांव पालिकेच्या अध्यक्षा वांगडा बसका आपयल्ली, पूण अध्यक्षाची उपस्थिती नाशिल्ली। प्रश्न सुटावे करपाक जायना जाल्यार पदा वयल्यान देंवचे अशी तिडक वेन्झीन उक्तायल्या। विचारपाक सोदता तुका जेन्ना मडगांवच्या एमएलएन सांगिलां क्लियरली डोंट थ्रो दोज कोकोनट शेल्स एंड दीस गार्बेज ओवर देर, जाल्यार तूं तेगे आयकना सो तूं उडोवपाक कित्याक गेलो? तुका जरी तरी एनवायरमेंट आनी हें सगळें जरी तरी सांबाळपाक कोण ना जाल्यार देर आर मच यंग बॉयज ओवर देर इन युअर कावन्सील हू कॅन टेक ओवर युअर चेअर। तुज्यान देंवपा जाता, तुका हें सांबाळपा जायना जाल्यार। आनी सेकेंडली तुमकां तें आजून कलेक्ट केलें ना। फ्रायडे कलेक्ट केल्लें तितलें जालें, सॅटर्डे थोडे कलेक्ट करपाक तुमगे ट्रक आयिल्ले। आतां हांव थिंग वचोन येयलां, थिंग फकत ते नाल्ला सोणाल्ली तीच पयलें म्हाका सुद्दां एक 5-6 ट्रक फूल ते आख्खेत गार्बेज थिंग आहा। आनी हांवें तेगे विडियो चोयला दॅट दीस इज नॉट गार्बेज। म्हाका दिसना तें कितें सोजमोत तें। इफ दीस इज नॉट गार्बेज यू शूड प्लीज सेंड युअर पर्सन एंड डू एन इन्स्पेक्शन, and I think our panchayat is going to give them a fine, and we are already going to take the necessary action here because this man is not listening. This man has to be taken for task. Modgaon तेणे एक पाड घातलेलें आहा. He is trying to now enter our jurisdiction and trying to do what he wants and give whatever justification he wants. तो local MLA गेले आयकना, तो सायडीन आत MLA आमी आपयला आमगेले आयकना, सो म्हाका सुद्दां तो आपल्या जिवाक कितें सोजमोत तो खबर ना। So we will make sure that he is being taken for task and criminal complaint already घातलेलें आहा। We also have a police which is report has been given, the copy has yet to come, copy दिल्ली ना अजून पंचायतीक ती मेळटली, and then we will want the FIR to be lodged against him so that he can take the necessary action. मडगांवच्या आडसरांचो कोयर मेळत थंय उडयतात। उक्त्यार कोयर उडोवप्यांचेर मडगांव पालिकेन कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी मिलाग्रेस फेर्नांडीसान केल्या। एवरीडे इश्यू जाता की आमगे हिंगा फातोडाचो केटीसी सायडीन ते थिंगा सगळे JCB घालून थिंगा सगळे ते आडसोला पूंज आहलो तो सगळो काडला आनी ऑन बाणाल गायला। सो हे सारखें ना, कित्याक आमी फातोडाकार आमी आमचे गांवचे लोक माडेलाचे आमी सगळ्यांनी हेजेर 2 पुसार आमी एक्शन बोर्ड गायल्लो, एक्शन घेवपा लायिल्ले आमगेले म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक तशें आमचे COक, म्हणजे तेणी हे एक्शन घेवना आनी आमी तेंचेर कंप्लेनूय आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी सायन मारून तेंचेर कंप्लेनूय दिल्ले म्युनिसिपालिटीक आनी आमी हांव आतां ऑलमोस्ट कोर्टान वचपाचो हेजेर रेडी आहलोलो। सो आतां म्हाका दिसता मेन टायम तेणी ती आतां थिंगाची गार्बेज सगळी काडल्या आडसोलांची। आतां एक मडगांवां इतली गार्बेज आडसोलांची जावपाक हे कितें तरी खूंय तरी एक मिस्टेक आहा, कित्याक हे आमचे आडसोलकार म्हाका दिसता तेंचो बिझनेस जाले उपरांत खूंय तरी ओडून वयता नाजाल्यार ते मागीर कलेक्शन सगळें म्युनिसिपालिटी करून पडटा। हे भाशेन जावपा जायना। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार।